आता आम्ही असा नावेली आणि आमच्या वांगडा असा वाळांका आले मग TMCचे कॅन्डिडेट वाळांका वेलकम तुमका म्हाका एक सांगा तुमका रिस्पॉन्स कसो मेळटा बरो मेळटा रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटिव्ह देवा कृपेन बरो आहा दीस इज अ न्यू पार्टी आणि न्यू सिंबल तुमकां सांगचें पडटा लोकांक लोक कितें सांगता तुमकां इट्स अ न्यू पार्टी न्यू सिंबॉल पूण लोक गोंयचेच आनी चड ओळखीचे चर्चिल आलेमान लुईजीन सर म्हळ्यार सगळे ओळखताय सो ऑब्वियसली वी हॅव सीन दॅट गोवा नीड्स एन ऑल्टरनेटीव कित्याक एक पार्टीचे सगळे जिखताय आनी मागीर दुसरी पार्टी वयताय सो TMC पार्टी जी जावन आसा ममता बॅनर्जी सगळ्यान पळयलां की कॅलकटात येवन कितकोन वेस्ट बेंगॉला आख्खें जोगोण मन ते कितकोन स्वीप मेजॉरिटी मेळटी आनी ते येसोली लिडर आमकां जाय मुखार व्हरपाक आनी ती जी जावन आसा TMC म्हळ्यार टेंपल मॉस्क आनी चर्च ती सगळ्या एक कम्युनल हार्मनी अशी ती एक पर्सॉनिफायड लिडर तेच भाशेन वुमन एम्पावरमेंट आनी यूथ एम्पावरमेंट तुमकां पयला आसतल्यो त्यो 2 स्कीम केले त्यो आनी लोकांक सपोर्ट केलो आनी आदार दिलो आमगे आतां जेन्ना हांव घरान भोंवता आनी सगळें पळयता यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगस्ट इशू आनी सगळ्यांक जॉब्स मेळपाकूय व्हेरी डिफिकल्ट पूण एटलीस्ट हे फायनान्शियली एम्पावर जातले एक 20 लाख एक घरां पावल्याक सो हांव सजमतां जी पळय ही पार्टी येयल्या त्या पार्टीन पळयलां की गोंयकारांक कितें जाय आनी तेज लागून हितू गोंयकार आमच्या बारांत भोंवताय सो तें पळय परसेप्शन आहा न्हू भायली पार्टी इट्स अ व्हेरी फॉल्स प्रोपगेंडा कित्याक सगल्यो पार्टी दिल्लीच्योच आनी ती पार्टी तिंगाची बट दॅट डजंट मीन बोसताय ते गोंयकार सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके तुमी जेन्ना वुमन एम्पावरमेंट म्हटल्या पळय ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तुमी रावल्यात प्लस आनी एक वुमन कॅन्डिडेट आसा सो डिफरन्स कितें तुमच्या दोगां मदीं चोय सगळ्यां 2 दोळे 2 हात 2 पांय बट येट वी आर सो डिफरंट अँड इट्स द चॉयस ऑफ द पीपल डेमोक्रेसी म्हळ्यार कितें ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जे लोकांक चड तो कॅन्डिडेट जायो आनी जे कॅन्डिडेटाक चड वोट पडटले तोच कॅन्डिडेट निवडून येतलो ओके तुमकां कितलो गॅरंटी आहा तुमचे म्हाका लोकांची आहा न्हू बाबा गॅरंटी मुजे कितें आसतली लोकांक म्हाका सपोर्ट केल्यार जातलें आनी जे कोडे हांव वयतां तितू कोडे आख्खो लोक सगलो भायर सरता घरांतलो आनी तें पळोवन म्हाका चड खुशालकाय आनी लोकांचे पातयेन हांव मुखार सरलां आनी हांवूय जाणा की मुगे बापायन जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी आहलो तेगे फोटो दाखयल्यार पुरो दिसार खुशाल जाताय सो तांकां इतलो मोग आहा तेच भाशेन लुईजीन फलेरो सरानूय जायत केलो आहा सो जेन्ना हे दोग जाणांगे हात मुज तोकलेचे आहाय म्हाका स्वता देवागे आनी सायबिणीगे भरपूर बेसांव आहाय तुमचो मॅनिफेस्टो कितें स्पेशली ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सो मॅनिफेस्टो लोकांक इंसानो मॅनिफेस्टो केला सो मॅनिफेस्टो चड गरजे म्हळ्यार आतां हेल्थ सेंटर जेन्ना कोवीड येयलें आमी सगळ्यान पळयलां वी टेक आर हेल्थ फॉर ग्रांटेड एंड हेल्थ इज वेल्थ सो एक हेल्थ सेंटर आहा जो मुगे बापायनू प्रपोज केलेलो आनी नायेल आहा तो बट ते भाशेन हेल्थ सेंटर सगळे पंचायतां जावपाक जाय जावं आकेबाश जावं दावोर्ली जावं रोंडा मॉल आनी इवन तेलावली कित्याक लोकांक डिस्टन्सूय पयस पडटा आनी एक जे पळय ते भुरग्यांनीय सांगिलां जायत ओपन स्पेस आहाय पूण भुरग्यांक खेळपाक कांय सो चिल्ड्रन्स पार्क आहाय पूण ते पार्क आर नॉट युज्ड फॉर द चिल्ड्रन आनी आज आम पळयलें जाल्यार सगळे भुरगे बी सगळे मोबायलाचेर आसताय स्कूल्स आर क्लोज्ड कॉलेजीस आर क्लोज्ड एक जेन्ना एक चायल्डहूड आहा आमगे सगळ्यांगे चायल्डहूड आम भायर हेण सगळीं मेण नेबर्स कजन्स फ्रेंड्स इट वॉज टोटली डिफरंट आनी लास्ट 2 years has been really I would say most challenging of all times and suppose तेंगे लोकेलिटीकूय भायर सरपा जाय सारकें पाक न्ही सो तें एक आमगे मॅनिफेस्टो चड इम्पॉर्टंट एक नायेल पळय मॅनिफेस्टो केला तेंय केलां आनी ते भाशेन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इज समथींग स्पोर्ट्स हॅज नो कास्ट क्रीड रिलिजन जेंडर बट स्पोर्ट्स कीप्स यू फिट स्पोर्ट्स कीप्स इवन युअर मेंटल बॅलन्स आनी हे स्पोर्ट्सा लागून आमकां जायत करपा जाय मुखार आय माय सेल्फ कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्समेन्स फॅमिली सो आय नो ऑल्दो आय मे बी मोर ऑफ अ फुटबॉलर
but I mean, I don't play football, but our family loves football. But there are many other sports like volleyball, cricket, and little things, you know, which really matter a lot. They are small details which, as a candidate, when I've come forward here, I have understood that those little things really matter. For example, इंगा आता शांतीनगर फिरगुले एक फुटब्रिज म्हणून प्रपोज केलेली जायत तेंप जालो पूण कोण तरी तेका ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तें करना सो आख्खो लोक म्हणटा बाय तें केन्ना कोतलें ना वाय इट इज पेंडींग फॉर वॉट इट इज पेंडींग 70% काम केलो आहा 30% होला बट जेन्ना तें केलें जाल्यार तें लोकां पासत कित्याक आख्खें गुंडोन तेंक इगोजिको वचों पडटा दिस वील मेक द कम्यूट व्हेरी इजी. So when you also meet the people of this particular area, you will also understand. So when we come forward, you know, it's not that Valanka Alema. This is not an election for Valanka Alema. This is an election for the people of Navalim for their betterment. So I can't work solely as a person. I have a good team. And by the team, I mean lot of workers, local leaders. Everybody is a leader who's there with me here today. And they have come forward putting what they want. And what I've understood is that yes, they are very happy because you know, youth empowerment is something which is really a major requirement right now. की त्या सगळे घरांनी इतू शिंकलो भुरगीं आहाय but there is no you know, job vacancies. And I don't mean everybody can get a government job, but there are, you know, the perception is different. So we have to change that perception. We have this career guidance, you know, workshops which we will have every area wise. That is one of the important point in the manifesto, because guidance for the children, because everybody does not have an access to what they have to do or what is their aptitude like. So this is something which we will do, and there are many more things which is there in the state manifesto as well as the Navalim manifesto. Okay. Valanga, tell me one thing. Your family is always a victim of saying the family politics in Goa. Now also they are saying you joined the TMC because you and your father want to contest. You wanted 2 tickets as well. What are the main reason? And what do you want to say on this? I don't think that I am people, probably not people. There are certain few, you know, आ मोठे 10 बोटान तुले दोग जां तरी एकलो तरी तेसो आसता. What is family Raj? I think everybody who's got a ticket, Mr. and Mrs., that's family Raj. Okay? Here we are not talking about a Mr. and Mrs. I have been in this political fray for a long time. You all have seen. I have been a youth congress president. I have nurtured younger talent. I have been there with the NSUI, and I have done a lot. So they will not, you know, do it because of family Raj. Family Raj is what? जेन्ना एकलो मुनीस एक पांय काँग्रेसी घाना आहा आनी दोग जां मनशां BJP टिकेट मेळटा, दॅट्स फॅमिली राज. जेन्ना एकलो BJP सरकारां मिनिस्टर आहा 2 दीस पयलो काँग्रेसी येता तेंक दोग जां टिकेट मेळटा, दॅट्स फॅमिली राज. सो आय थिंक दे आर ओनली विक्टिमायझिंग द आलेमांव, स्पेशली माय फादर, बट दॅट इज नॉट family Raj. If I'm going to win, I'm going to win by the blessings of the people. Obviously, there's goodwill of Churchill Alamang, there's goodwill of Luisin Falero, sir, but it's not family Raj. तुम्ही वालांका कित्याक सपोर्ट करता? पयलीं म्हळ्यार तांकां जे खूब कमी लोकांक खबर आसा की तांचे कडेन एक एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रॅक रेकॉर्ड आसा. शी हेज बीन वर्कींग वीथ हेडींग चर्चिल ब्रदर्स, प्लस शी हेज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर नियरली अ डिकेड नाव. आनी आज तुमी ज्या प्रमाणे पळयलां आसतलें आमचे बरोबर हांगा आमी डोर टू डोर करता तेन्ना आमकां सामको अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट इज देर. प्लस यू नो हॅविंग द सपोर्ट ऑफ मिस्टर फालेरो, अँड वी वॉन्ट अ चेंज in the government in Goa. So she being a youth, she being an advocate, which is not highlighted properly. I would, from your medium, would like to reach out to the voters of Navalim and Goa overall. She's an advocate. So she knows. And in fact, Amgalaji is setting us direct with the people of Navalim. And we are looking for a coalition with people of Navalim. And we have been hearing a lot. And this will also reflect in our manifesto, which will be a constituency driven manifesto with jobs, किंजे कितें concerns आते, and we are getting absolutely unprecedented
हातून आनी सगळे लोक सामके आमकां लिटरली एम्ब्रेस करतात आनी वेलकम करतात आनी देर इज नो डावट दॅट द न्यू डॉन इज नॉट टू फार वी वील डेफिनेटली असर अ न्यू डॉन इन नावेलीम विथ अ हँडसम मार्जीन. तुमी आतां न्यू पार्टी आनी तुमकां न्यू सिंबल घालून लोकां मुखार वचचें पडटा, सो लोकांक कशें तुमी एक्सप्लेन करता? न्यू पार्टी अशी न्ही ही गोंयान इन 2 फावटी ऑलरेडी हें जालां पूण ज्या प्रमाणे विथ फोर्स ती एट प्रेझंट आयल्या लिटरली अनप्रेसिडेंटेड. ममता बॅनर्जी 2 फावटी आयल्या आनी देर एज आय वॉज अ फावंडींग मेंबर ऑफ TMC इन कलकत्ता वेन वी फर्स्ट जॉयन विथ मिस्टर फालेरो बी. जाल्यार आमकां तेंच हें केल्लें की एक खरो ऑल्टरनेटीव गोंयांक दिवपाक. This is the only option because what we have seen is now with Congress is it is only human resource supply to BJP in MLAs की MLAs कमी आसा तांकां सप्लायचेर सप्लाय येता. सो हांगा एक जेन्युइन ऑन द ग्रावंड अपोजिशन आमचें आसा वेर वी आर ट्रायंग टू लिसन आनी आमकां सगळो हें मेळटा की कितें लास्ट 10 years हें जावना. सी पीपल ओनली टॉक अबाउट GDP बट ग्रॉस हॅपिनस रेशो कोण उलयना and that is what people have experienced in Naveli under Mr. Falero and with Mr. Alemao and with both of them legacy together with her. So I don't see any reason why she can't win with a landslide. Why you are supporting Walanka? Walanka कित्याक support करता तुमी? Because she is well talented and well educated and she's encouraging the woman empowerment. I am a woman, so I support a woman. It's a good this for a woman, for girls to go forward. त्यांचो तुमी मॅनिफेस्टो पयलो आसलो TMCचो, ती खंयची गजाल तुमकां जी आवडल्या मॅनिफेस्टोतली बायलां खातीर? बायलां आतांचो यूथ बी जायतो हें आसा अनएम्प्लॉयड आसा, सो ते विशीं तेमी जायते TMCन हें काडला स्किम्स काडले. ते आतां कोण आसा घरां आसा हे बायल मनशां एम्पावरमेंट मुखार सरपा. आनी स्कीम जी तांच्यांनी बायलां खातीर केला पळय ती वुमन ती बीन तुमकां सगळ्या भुरग्यांक पासत एज्युकेशन फॉर बिजनस. आनी तुमकां कितें दिसता की वालांकार हांगा सपोज आयले जाल्यार तेणें कितें करचें कामां? वाल्यांका बाय येयले जाल्यार ते सगळें काम करतले एज तेगे जे बापायन केलां तेंय करतले. आनी तेगे बापायन आयज काल आमी हिंगा नावेली गांवां आमी जल्मले आनी आमी जायती पळयलां कोण मिनिस्टरान केलें ना तें तेगे बापायन केलां. मिनिस्टर येयले गेले ते बापूय आनी लुइजीन फालेरो हे 2 मिनिस्टरांक वालो दिता. हे बापायन जायते लोकांक गरिबांक हेल्प केलां, कामां लायलां आनी जायते लोकांक सपोर्ट केला. जे बापाय वयली जायतो लोक वयर सरला. जायते मिनिस्टर येयले गेले फोट मारले हे जॉब दिताय हे जॉब दिताय. हांवें एज पर माय दीस एक्सपिरियन्स एक टायम हांवें कोणा सपोर्ट केल्ले तेणें केलें प्रॉमीस आपूण जॉब दिता हें कोता म्हूण सगळें फेक लायले कॉन्ट्रॅक्ट जॉबा लायले म्हूण लास्टा आमी टर्मिनेट केले. दॅट इज फॉल्स प्रॉमिसीस. तेन्ना इलेक्शन बसता तेन्ना सांगलेलें आपूण तुका आपणा हेल्प कोराय आपूण तुका कामां लायता हिंगा थिंगा. पयलीं बरी काम करून गेलीं मागीर कांयच करूं ना. आनी आमकां खबर आसलें तो काम करपा ना म्हूण बेश्टो एक म्हळ्यार केन्ना ट्राय करपा जाय कोणा एक गूड हेका म्हूण तो मनीस बरो न्ही. आमगे चर्चिल बाबान जायते केला.